Today there was a laying of foundation stone for the futsal club at Umia in Sangkwal. So this all happened because of Madam Anita Thorat, who is the ZP of Sangkwal. So Madam Anita Thorat has done lot of work for our Sangkwal Panchayat. From last 2-3 days continuously there is work happening, like inaugurations, laying of foundation stone in each and every wards, and like on Monday there is again a foundation stone laying in my ward, that is ward number 9. हम लोग इधर उमिया में आए हैं और यहाँ पे मोइन सर और अनीता मैडम भी आई है और फुटसल ग्राउंड बनाने वाले हैं अभी। और अनीता मैडम बहुत काम करती है, वो तो सबको भी मालूम है। और वार्ड नंबर 10 में मैं वार्ड नंबर 10 की हूँ, वहाँ पे अनीता मैडम ने बहुत सारा काम किया है। खूप खुशी दिसता म्हाका की जे लोकांक एक प्रॉमिस केल्ले प्रत्येक वाठारांनी कितें ना कितें करपाचे ते हांवें पुराय करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा। आयज फुटसाल ग्राउंडाचे हांगा फाउंडेशन आमी घातलेले आसात, त्याच पद्दतीन पयली एक फुटसाल ग्राउंड आमी केलेले आसात। सो हे सेकंड फुटसाल करपाचे एक जिल्हा पंचायती अंडर हे एक लोकांचे एक हे आसता, पण तरी हांवें ते कंप्लीट केलेले आसा, हेचे एक म्हाका खूप खुशी आसा। आणि हे सगळे हांव करूंक पावले ते म्हणल्यार आमचे गोंयचे पंचायत मंत्री आमचे बाब मोविन कुदिनो, तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे अध्यक्ष बाब आमचे दामू नाईक, तशेंच आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, हे सगळ्यांचो हात आसा आणि ह्या सगळ्यांचे आशीर्वाद आसा। पहिला कितलेशे कामां जायत आसा आणि ते फाउंडेशन स्टोन म्हणनाका कंप्लीशनूय थोडे कामां जाला, ते ओपन स्पेस जावन दी आमी उद्घाटन केला। आज हिंगा फुटसाल ग्राउंडाचो आमी म्हणजे नाल फोडला, काम स्टार्ट जावपा जाय आनी विदीन 45 डेज ऑफ फुटसाल ग्राउंड रेडी जातलो। जिल्ल्याच्या अंडर म्हाका दिसता फर्स्ट टायम खूप बरें काम जाला आणि फर्स्ट टायम इतली कामां जाला। आणि ते आमचे बाय अनिता तोरात जे आता सध्या आमचे अध्यक्ष जावन आसा साऊथ गोवाचे, तेणे केल्ले आसा आणि सांकवाल आणि चिकालीम दोन्ही वाठारांनी तेणे काम केल्ले आसा।